म्हजें नांव रोजी हांव कुलशेखर पिरगदीची म्हजे नातवाचे पांय इल्ले वांकडे सोलतेलो तशें आतां ह्या मागण्यांत ताजे पांय गूण जाल्यात तशेंच म्हजी बावल्याची दुखी आज गूण जाला ह्या मागण्यांत आर्गान जेजू हो गुलाब जेजू महिमा जेजू. कितल्या वर्साचो भुरगो तुजो? 1 वर्स 9 म्हयन्याचो. वांगडे चलतलो गे इल्लो वांकडे चलतेलो आतां बरो जाला तो. तुझ्या बावल्याची दूख कितल्या वर्सां जावन आसा? म्हजी बावल्याची दूख 1 वर्सा जावन आसली आज गूण जाल्या ह्या देवाक हांव अर्गान दिता. मागण्यांत गे ह्या मागण्याक हांवें हांव सदां न्हीद मागतेली ह्या मागण्यान मागल्यान म्हाका आज बावलो दूख गूण जाला. ताळयो पेटोवन जेजूक आमी अर्घ दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजें नांव ग्लॅडीस हांव चिकमंगळूरतावन आयल्या. म्हाका जून म्हयन्यांत मस्त हुशार नामतलें बरें जालें. त्या वेळार डॉक्टरान म्हाका लिवर कॅन्सर म्हणून डायग्नोज केलें. त्या वेळार म्हज्या सैऱ्या धैर्यांनी इश्टांनी सगळ्यांनी मेळून कुटुंबाच्यांनी मेळून म्हाका मागणें केलें आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन धाडलें. बट म्हाका त्या दीस ब्रदर प्रकाशान जेरेमिया 13:17 म्हणून दिल्लें 30:17 म्हणून तें हांव डेली रिपीट करतालें आनी म्हाका मस्त आतां भलायकी बरी आसा. परचो ब्लड रिपोर्टू आनी स्कॅनिंग रिपोर्टू मस्त इम्प्रुवमेंट्स आसा म्हणून डॉक्टरान आनी 4 म्हयने उपरांत म्हजें खालें मेडिसन दिलां तें चेंज करूंक ट्राय करता म्हणून. बट हांवें किमो खाणयो ना कांय खाणयो ना बट म्हाका गुळ्यांतूच दवरला डॉक्टरान आनी मस्त म्हाका सगळ्यांकी अर्गां दिता हांव. म्हज्या खातीर मागल्या हर एकल्यांकी आनी ब्रदर प्रकाशांनी तांच्या टिमाकी सगळ्यांकी हांव अर्गां दिता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचें लिवर कॅन्सर न्ही गे लिवर कॅन्सर म्हळ्यार डॉक्टरान खाली वखदां नासता बरें पडना खंय किमो ना कांय नासतना कंप्लीटली तिका जेजून हात लावन बरें पडला बन आसा. हाले ताळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्घ दिवया. देवाक साध्य म्हणल्यार कितें म्हणे आसा गे. हॅलो प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका कळटा तुमकां भूक लागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. भयण चिकमंगळूरतावन हांगा रिती रेख आयला कितल्या पयस जावन आसो ते. हालेलुया हालेलुया. तुमी लागींच हांगा नित्य आसात. हालेलुया हालेलुया. ताळयो पेटोवन जेजूक अर्घ दिवया. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव म्युरियल हांव म्हज्या दुबय आसच्या दुबयच्या शारनाची टेस्टमनी दिवंक आशयता. म्हजें धूव लास्ट इयर प्रेग्नंट आसतना सुमार 20 वीक्स म्हणसर ताजें फिटल ग्रोथ कुणेंत आसलें आनी ताचें एबनॉटिक फ्लुइड मस्त लेस आनी सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी. सो डॉक्टरान ताका 20 वीक्स म्हणसरी भुरग्याची फिटल ग्रोथ 326 ग्राम्साच्यो आनी चड जायनातल्या वरवीं नेगेटीव आन्सर दिल्लें. ताका हांवें गांवाक आपयलें. ते रडून आयलें मम्मी हांवें म्हाका म्हजें भुरगें पोटान गुंता तर हांव कशें अबॉर्शन करूं ह्या भुरग्याक म्हणून. पूण देवान ताका हांगा आयल्या उपरांत 2 डॉक्टरांक दाखयतना 3 डॉक्टरांक दाखयता. एका डॉक्टरान नेगेटीव आन्सर 2 डॉक्टरांनी ट्राय करया 24 वीक म्हणसर वेट करया म्हळें. देवान ताका ते म्हणाले आमी दोगांय खंडीत जावं सोंड दिना कितें जाल्यार आमी आसा तशें भुरग्याक एक्सेप्ट करता. पूण हांगा आयले उपरांत ब्रदराच्या देवाच्या उतराद्वारी तशें आमी सगळ्यांनी मागून सगळ्यांनी मेळ्ळ्या उपरांत ताका बरी भलायकी मेळ्ळी. तशें ताचें एबनॉटिक फ्लुइड चडत जालें म्हणून डॉक्टरान वेरी गूड म्हळें आनी देवान ताका एक भुरग्यां बेगीनच म्हळ्यार ताचें सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड जाल्ल्या वरवीं त्या भुरग्यां बेगीनच ताणें 7 मंथ्सांनी त्या भुरग्याक सिझेरियन करिचें म्हळें. त्या सुत्रा प्रमाणें त्या भुरग्याक डॉक्टरान दिल्ल्या डेटीच्या पयलेंत कॉन्ट्रॅक्शन स्टार्ट जावन भुरग्याक तें सिझेरियन डिलिव्हरी जालें. भुरग्याची वेट मात मस्त उणी आसली 1.2 पूण आतां तें भुरगें 1 year जालां. ऑक्टोबर 9th त्या भुरगें आतां चलता उबें रावता. हांव तुका दिता आनी तुवें दिल्या उपकारा पासून आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक सगळ्याक आमकां उतराद्वारी देवाच्या उतरांद्वारी प्रेरण लाभले खातीर हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाक अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. पळय आमच्या मगाच्या हर एक कडेन देव आमच्या आदाराक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव ट्रेसी कन्सेसो चिकमंगळूर मुडगेरे सांत आंतोन पिरगजीची
हांव हें मागणें 2021 मार्च 16 हांव आयकता. हें मागणें म्हज्या एका फ्रेंडान धाडिल्लें. पयल्या दिसाच म्हाका ह्या मागण्याचेर भोव पसंद जालें आनी म्हज्या वळखीच्यांक म्हज्या कुटुंबाच्यांक समेस्तांक हे मागण्याचें लिंक हांवें धाडलें. वयल्यान वयर म्हज्या जिवितांत चड आनी चड आजाप घडूंक जाली. वर्तें आजप म्हजें दुबय वचून काम करचें काम सोदीचें म्हणून आसलें. तें 2020 गेल्लें वचून 12 दिसांनी ताका काम जाल्लें. पूण काम जाल्ल्या तक्षण लॉकडावन जालें. तें अचानक पाटी आयिल्लें भोव बरें जालें. कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसारच त्या वेळार स्तब्ध जावन गेल्लो. हाका काम ना, हातांत पयशे नात. जर तर तें थंय उरलें जाल्यार मस्तू कश्टार पडटालें. 23 मार्चाच्या 23 तें आयलां. ताच्या नेक्स्ट 2 दिसांनी तांकां लॉकडावन जालें. जाल्ल्या उपरांत हांव देवा कडेन मागतालें इतलें बरें काम ताका 12 दिसांनी मेळिल्लें जेजू. गेलें न्ही म्हूण चिंततालें. जाल्यार एप्रील 19 ऑनलायनार ताका कामाक जॉयन करकडलें. एक प्रतिश्ठीत इस्कॉल दुबयांत मिलेनियम स्कूल म्हणून. आज ताका बऱ्यो सवलती दिल्यात. सगळें कुटुंब तसो न्हवरो ताची भुरगीं सर आज थंय दुबयांत वस्तीकरण आसात. तशेंच हांव देवाक चड आनी चड अर्गां दितां. पयल्या दिसांत ब्रदराक फोन केला. ताल्या ब्रदरान फोन उखल्लें, बाये तुका कांय वर्ड ऑफ गॉड हांव दिना, तुज्या मागण्यांत आमी कितें सांगता तें तूं माग म्हणून म्हाका सांगलें. तशेंच मागतालीं. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या फिरगजेंत ही आमी मिसा वेळार अर्ध्या घंट्याचें आराधन करतना ब्रदर प्रकाशाच्या रितीनच आमी कंतारा म्हणून आराधन आमी करता. आज निजाय की म्हाका भोव तो संतोष भोगता. हांवें एक म्हजी टेस्टिमोनी वॉयस मेसेजार धाडिचें म्हणून पूण हांव तितलें त्या फोनांत आनी प्राडीक जावनातल्यान तें धाडूंक जावनातलें मागतालें. एक टेस्टिमोनी म्हाका दिजें. म्हजें निमाणें नात तें भायर गेल्ले तक्षण हांवें ताका टेस्टिमोनी दिजें म्हणून तें पळोवन ऑगस्टाच्या 17 तारखेर तें भायर गेलें. आवय बापाय सांगता बऱ्या तरान आसा 4 वर्साचें भुरगें. त्या भुरग्यांक देव बरें बेसांव दिवन दी. तशेंच आमच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचें वर्तें आनी वर्तें आशिर्वाद दिवन दी म्हणून हांव देवा लागीं मागतां. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लुसी. हांव पयलें कुत्तार आयल्या हांव म्हणजे रावता. म्हजी साक्स हांवें ब्रदराक धाडिल्ली. ती क्लीन ना म्हणून ब्रदरान रिप्लाय दिली. ह्या घडी हांव ही साक्स सांगता. म्हज्या गोमटेच्या फाटल्यान दूख बसून आसतना म्हज्या गोमटेचें दूख सडन दूख सुरू जाल्ली. ही गोमटेची दूख मागीर गोमटे कडेन ताळ्या कडेन आयली आनी म्हाका उदक पिवंक जावना. इतली दूख सुरू जाली की हांव सांज जाल्ल्यान बियान देवाचें उतार रिपीट केलें. आनी रिपीट करता आसतना ही दूख परतून अर्द्याच्या 10व्या कुशीक आयली. हांव आणकी भियेली जाल्यार विश्वासान देवाचें उतार सांगून आसली. सांगता सांगता म्हाका न्हीद आयली आनी दुसरे दीस पळयतना म्हजी दूख कंप्लीट रावली. ह्या खातीर हांव देवाक अर्घ आनी अग्लाब दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताळेपटान आमी जेजूक अर्घ दिवया. हालेलुया. हांव कारवारतान येयला. म्हज्या घोवाक कोरोना जाल्लें. एक फावटी जालें म्हणटा मागीर रिपोर्ट पळयल्यार 3-4 फावटी कोरोना जालें. तो बरोच जावूं ना. मागीर म्हज्या जावेन सांगलें तूं हे मागणें आयक म्हूण. आनी थिंगा कोरोना जाल्लें तेन्ना वखदां ना. ताका खाली लिंबू आनी आलें दिवंक लागलें खंय. आमकां भिरांत दिसली तेन्ना फ्लॅट चालू ना आसली कांय ना आसलें. म्हजी 3 भुरगीं आनी आमकां रीण आसलें म्हणून. मागीर कशें मागणें आयकतना तो बरो जालो. तशेंच म्हजें चेडूं धारवाड शिकतालें. ताकाय तशेंच मस्तू ताप येयलो. ते डिग्री करतना CA करताले. ताका हेकांतल्यान CA आसली. धारवाड एग्जाम तेकांतल्यान हुबळी ताका CAची एग्जाम हेकांतल्यान फायनल BCOMची एग्जाम आसली. ताका कितें करचें म्हूण कळना. ताप मस्तू येयलो. हांवें म्हणलें देवाचेर विस्वास दवर आनी वच म्हूण सांगलें. ते हेकांतल्यान BCOMची एग्जाम तेकांतल्यान CAची एग्जाम करून ते पास जाले. तशेंच म्हज्या बाईक उदक उणें आसलें. ते उदक एक म्हज्या भाड्याच्या रुमान आसली तेमी सुकयली बांय. मागीर देवाचें उतर म्हूण त्या बांयक उदक येयलें. तशेंच म्हज्या बोरिलांक उदक मस्त जालें. म्हज्या भाड्याच्या रुमान कोण निवरना जातलें. पॅरलायस हॉस्पिटल आसा थिंगा कोण येयना जाल्लें.
सकल येताले आता दया दसतेन हे मागणे ऐकत लागून मुझ्या कोण ना कोण रुमाक येतात हांव ब्रदर प्रकाशान आनी तेज्या फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे मागणे आयकून आमकां मस्त बरें जाला. हालेलुया. हांव मेटिल्डा जोधपूरतान उलयतां. जोधपूर आसची. हांव आतां गांवाक आयल्या. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या 1.5 वर्सांतावन म्हज्या बावळ्याची दूख म्हाका कठीण आसली. म्हाका न्हिदोंक जायनासलें. हांवें प्रकाश ब्रदरा कडेन पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें वाचून ताल्ली. सुमार दीस मुसर म्हजी दूख गूण जावन हाडली. तें वाचून आसतना इल्ल्या दिसांनी म्हजी दूख गूण जाली. संपूर्ण तरान गूण जाली. आनी म्हज्या दोळ्यांचें एक प्रॉब्लेम आसलें. आनी कोरोना जालें म्हाका 2021 आनी आमी सिरियस कंडिशनार आसलीं. म्हजो न्हवरो आनी हांव आनी एक भुरगो. म्हज्या बायन प्रकाश ब्रदराचो नंबर दिवन आनी ताणें मागोवंक धाडलें. आनी आमी सकाळीं त्या टायमार आमकां मागोवंक जायनासलें. आमी सिरियस आसल्या त्या टायमार ताणें प्रकाश ब्रदर आमी मागता म्हणलें. आनी म्हणजे आमच्या कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी आमकां मागलें आनी आमी बरीं जालीं. हांव ताच्या उपरांत मस्त प्रॉब्लेम्सां बरें जालें. हें गूण जाल्या उपरांत सुमार प्रॉब्लेम्सां कोरोनाच्या उपरांत आयलीं. आनी ती सगळीं हांवें जाताना प्रकाश ब्रदराक पिटिशन घालून ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताचेर त्या देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून हांवें म्हजो विश्वास साडिनासतना कितेंय जाल्यार आमी तांतून भायर आयल्या आनी आमकां कितें जावचें ना म्हूण सांगून हांव देवा कडेन मागतालीं. आनी म्हाका संपूर्ण तरान बरें केलें. आनी गांवाक आयल्यार ही प्रकाश ब्रदराची हांवें रेतेर आसा म्हूण कळ्ळें. तशें हांव खंयचेय घरा वचनासतना फंक्शन सोड जाल्यार हांव ह्या सुवातेर आयल्या. म्हाका मस्त खुशी जाली आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. ताळ्या पेटान आमी जेजूक अर्घ दिवया. हालेलुया. हालेलुया. म्हजें नांव मार्सेल मेंडोन्स आसा. हांव होमजूर मेरामाजाल. हांव कठीण सोऱ्याक वळख जाल्लो. मस्त सोरो पियेतलो. म्हाका तांतल्यान भायर येवंक जायनासलें. म्हज्या पाद्रा पाड होमजूरच्या म्हाका हांचो एडमीट करून म्हाका बरो केलो. ताका पयल्यान देव ताका बरी भलायकी दिवन दी म्हणून मागता. आनीक म्हज्या पांयाची गांठ सुजून इतली मोठी जावन ताचो उदक भरलेलें. हांव कांगनाटी आस्पत्रेंत एडमीट जालो. डॉक्टरान म्हाका ऑपरेशन करचें म्हूण सांगलें. देवाचें उतार वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर प्रकाशाक धाडलें. ताणें म्हाका किर्तन 119, 113, 130 आनी 4 आनी 130 आनी 5 म्हाका धाडलें. हांव तें परतून रिपीट करतलो. म्हज्या पांयाची गांठ मस्त गूण जाली. देवाक हांव 1000 अर्घां दिता. काळ जावन प्रकाशाक त्या टिमाक हांव आभारी जावन आसा. आनीक देवाक हांव चिर आरुणी जावन आसा. देवा देव बरें करूं मागता.